नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. नावशेच्या मरीना प्रकल्पाक लागून थळाव्या नुस्तेकारांचे मोठे लुकसाण जातले. प्रकल्पाक मोठो विरोध आसतना प्रकल्पाक सरकाराचो तेंको कित्याक काय म्हूण क्रूज सिल्वाचो प्रस्न. रोजगार तयार करपी ग्रीन प्रकल्प जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ले. मंत्री आलेक्स म्हणटा अजून सरकारान प्रकल्पाचेर निर्णय घेतिल्लो ना. एमपीटीक मालकी हक्क नासतना तांणी एग्रीमेंट केलो म्हूण विजयान लक्षात हाडून दिले. मंत्र्यान एजीचो सल्लो घेता म्हूण जाप दिली. There is a need to reject Marina Naushi proposed by private company under the lease agreement with Marmagua Port Authority. When Honorable CM intervened and said that this is a green project and it is supposed to provide employment. CZMA has taken any decision on this project before finalizing of CZMP plan 2019. Yes. To decision घेतलो हेजेर 2019 CZMP plan जायना पहिले. Speaker sir, my honorable colleague has said that CZMP 2019 is under process. Am I right? 2019 is not complete; it's under process. So पहिला 2011 जाऊना म्हणते जाऊन. As of today, CZMP 2011 is in force. So we will go by 2011. The High Court judgment says that until CZMP 2011 is finalized, this application cannot be entertained. एक पासून डिपार्टमेंटान थिंगा एक पासून मुंचान थिंगा ते साइटीचे विजिट मारना. And yet you say the government is supporting the project. And yet you say that the government support is supporting the project. last time CM सांगला it's a green project and employment दिता तो support करता नो. No, CM has not said that. Statement केला last time it's a green project and employment दिला the project. Strong correction. What is your issue? What makes you say that we are supporting? Statement केला CM it's a green project and दिला employment जातले. I am telling you, in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. 3 days back, Honorable Chief Minister has made a statement that this project is a green project and he will go ahead. That is why. Speaker sir, हांवें सांगला की ग्रीन प्रोजेक्ट मरीना सारकिले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. ताणें जें म्हटलां पळय न्ही अजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना. बरोबर आहा तेजें. आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिलें, आमी इसी दिली एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना. अजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू पब्लीक हियरींग दवरलें आहा. डेट अजून दिवंक ना. ताज्या फुडें डिसायड जातलें. पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग सपोर्ट करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें अजून ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार एमपीटीचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक राखा. Speaker sir, I will definitely consult the learned AG and get back. Yes. But we will definitely study this aspect.